हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू बरी सगळी? आम्ही आहे सगळी बरी. आणि हेजे मुखार हांवें थोडोसो क्लिपींग काडला तो मागीर माशेलागेर गेलो आमी. सो थिंगा न्हू रोजीस फुल्ले सारके पिंक काडला. सो ते इल्लोसो रोजीसाचो व्हिडिओ काडलो. क्लिपींग काडलें, बरें दिसताय ते रोजीस. सो ते केले आनी मागीर चयलें घरा आनी हांव बोहला गादोय कांय करूं ना, ब्रेकफास्ट बी कांय करूं ना. आनी आयज मागीर मनू ना कितें करपाक कशें. ब्लॉगींग करपाकूय मन ना जालें, पण मागीर युट्यूब फॅमिली रावता न्हू मागीर ब्लॉग चोवपा. सो एक दीस बॅकअपाचेर कशें करूंकूच जाय न्हू ब्लॉग. सो तेका लागून म्हणल्यार ब्लॉग कमेंट्स करतलें. ब्रेकफास्ट करपाक बी काप मन ना मागेलें आयज. कांय ना म्हाका करपाक. गी बसो कशें जालां, कांय कोनाका, कांय ना अशें जालां. चोया कितें करता तें आयज डे तुमकां हांव शेअर करतलें. ओके, मेळटा तुमकां मागीर. चोया कशें कितें जाता तें. जाता बूक कितू लागल्या जायन सोसून बूक कशी बूक सोसूं जायन म्हाका पयलींच. आयज मन नाहलोलें ब्रेकफास्ट बी करपाक. आतां हांव करता. हांवें कितें केलें तें दाखयता ब्रेकफास्टाक. एग केला, प्लेन एग केला, ब्रेड स्टार्ट केला आनी ब्रेड आहलोलें म्हाका नाका आहलोलें. ब्रेकफास्ट करून न्हू तकली जड जाल्या, न्हीद जावना दिसता म्हाका आयज मागेली. आनी आतां नवे व्लॉग यूट्यूब चोयतालें हांव. आमगे गोवन ब्लॉग्सांचे चोयता हांव मोस्टली. आनी एकू हांव हिंदी चोयता, ते बी टॅक्नॉलॉजी. 2 हिंदी चोयता बिकॉज ऑफ टॅक्स चॅनला लागून, युट्यूबा लागून. न्यू कितें येता न्हू ते कोणा न्हू, सो ते सांगताय न्हू हिंदी कशें कितें करप तें. सो तें चोयता. आयज हांवें होकोच सकाळीं उठून सोगले आमगे गोवन युट्यूबर्साचे ब्लॉग चोयले. राती म्हाका ब्लॉग करूं मेळना. काल हांव म्हागे विडियोज कोत्तालें, कार्टून विडियोज कोत्तालें. एवरीडे कोत्ता, एवरीडे घालता न्हू, सो तेका लागून तशें जावपाना. म्हणल्यार एवरीडे करून 5-5 चॅनलाचे सो एक बॅकअप दवरूंक सोदतालें. सो बॅकअपा विडियोज केले, पूण एडीट करूं ना. आतां बसून कोत्तलें पूण आहलोलें जायना, टायम जालो. सो आतां ब्रेकफास्ट कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, आतां मातशें भायर सोदता आनी ब्लूटूथ घायला कानाक. ते म्हाका ब्लॉग एडीट करपा जाय, म्हाका टायम मेळना तितूलो. आनी 5 चॅनल म्हणल्यार 5 चॅनलाचे टायम टू टायम सेट करूं ना टायम हांवें. कार्टुनाचो बी कार्टून ऑलरेडी ब्लॉग घायलो हांवें. कार्टून चॅनल गेलो उरलोलो ग्लॅम गर्लाचें सगळें सेट करूं जाय. सो आतां वयता बायकीचेर ब्लूटूथ घालून हांव एडीट करतलें. दीस इज द हार्ड वर्क वीच वी आर डुईंग फॉर यूट्यूब. थोड्यांक दिसता यूट्यूब इजी, 5 चॅनल घेवन बसना इजी ना. हार्डवर्क कोता तें ब्लूटूथ घालून ते वयतलें हांव तोंडां बांदता. ते वाटे म्हाका आयके येवपाना न्हू कितें उलयता कितें तर ब्लूटुथाचेर. सो हांव एडीट कोत्तलें. त्या प्रमाणे म्हाका एडजस्ट करूंक जाय, टायम एडजस्ट करूंक जाय. सो तेका लागून ऑल सेट टू गो आनी ऑल सेट टू डू माय एडिटींग ऑल्सो. 2 व्लॉग तरी, एक व्लॉग तरी जाता एडीट म्हाजो. रोजीस जाले, रेड रोज जाले आनी ते पिंक मोठ जालो. ते हाटल्यान बसून वयतलो न्हू, सो म्हाका एडीट करपाक बऱ्या पडटा. गॅडी चलयतलो तेका लागून म्हाका एडिटींगा बऱ्या पडटा. सो आतां वयता, मेळटा तुमकां मागीर. गायज आतां नुस्तें आयज टायगर प्रॉन्स दवरता. सो तुमकां डे शेअर करता. रेसिपी शूट केला हिंदी चॅनलार. ह्या चॅनलार बेश्ट दाखयता तुमकां कितें कितें आहा तें नुस्तें. ओके, ओके. टायगर प्रॉन्साचे लायन दवरला. रवो आतां लायता. रवो लावन दवरता. आतां नुस्तें दवरता, सुंगटां दवरता. प्लस हिंदी चॅनलाकूय करता. हिंदी चॅनला अजून हें करूं जाय, रेसिपी शूट करता आनी तेजेर तोंडू दी पिता. गरमी जायन सोंसता. लास्ट तें आतां कातोता हांव शिरयो. ते हायले बसून रातचे आहलोले थोडे कातुरलोले ते हायले. आतां हें कातोता.
ते म्हणलें मागीर सुंगटां भाजता हे सुंगटां कोडी आदी काडल्या आनी ते गाय त्याचे टायगर प्रॉन्स फ्राय केल्या आनी अशें फायनल लूक असो दवरलेलो ओके. आनी आतां हांव जेयता आनी मेळटा तुमकां मागीर. गाय त्याचे सुंगटां आनी सुंगटां कोडी तोराचो हाडलो ताटा पणस हाडलो न्हू. तो पणस दिलो न्हू आमगे सोयऱ्यांनी आमकां. सो ते पणसाचे न्हू बी आदी ते सुकयले आयज ती आतां उकडटा हांव बी. हांगा तुमकां पयलीं न्हू हे पणसा बी मागीर फेवरेट आहली ल्हान आसतना भरपूर फेवरेट आहलोली पणसा बी म्हळ्यार पिशे उकडून खाताय न्हू त्या पीस सारके. सो आतां उकडून घालता आनी मागीर तुमकां हांव हाड पडलोलें आनी तकली जोड जालोली ताका लागून थोडी हे व्हिडियो बी करूं ना. दोळे पळय दुखता सारके. सो अच्छा उकडपाक घालता आनी आयज काय कर कालू मागे फ्रेंड म्हाका विचारता राती कितें कोता खंय आयसल्ला विडियोज कोता तुगे दोळे दुखोना खंय रावले ते आसा दुखोता कितें कोरया हार्डवर्क करूंकू जाय न्हू म्हणलो ताका कालू म्हणलोले. आनी आयज सारको जायना तकली साप जोड जालो म्हणल्यार साप आनी ते मागीर सांगता म्हाका रेस्ट घे म्हणून मातशें पूण हांवें घेयना आसतना कंटिन्युअस हांवें तें केलो न्हू. सो ते आतां म्हाका त्रास जावपाक लागले थेट सारकी दुखोताली मातशें न्हिदोलें आतां उठ्ठोलें आनी आतां हांव तें कोता उकडूंक घालता. प्लस ग्लॅम गर्लाचो ब्लॉग गेलो लायफ स्टोरीचो आजून एडीट करूं ना. आयज राती कोण वचपाचो एडीट करूं ना ब्लॉग. सो तो एडीट करपा जाय आनी मेळटा तुमकां मागीर हांव सगळें कोत्ता आनी ओके. सो अच्छा उकडपाक घालता आनी आयज काय कर कालू मागे फ्रेंड म्हाका विचारता राती कितें कोता खंय आयसल्ला विडियोज कोता तुगे दोळे दुखोना खंय रावले ते आसा दुखोता कितें कोरया हार्डवर्क करूंकू जाय न्हू म्हणलो ताका कालू म्हणलोले. आनी आयज सारको जायना तकली साप जोड जालो म्हणल्यार साप आनी ते मागीर सांगता म्हाका रेस्ट घे म्हणून मातशें पूण हांवें घेयना आसतना कंटिन्युअस हांवें तें केलो न्हू. सो ते आतां म्हाका त्रास जावपाक लागले थेट सारकी दुखोताली मातशें न्हिदोलें आतां उठ्ठोलें आनी आतां हांव तें कोता उकडूंक घालता. प्लस ग्लॅम गर्लाचो ब्लॉग गेलो लायफ स्टोरीचो आजून एडीट करूं ना. आयज राती कोण वचपाचो एडीट करूं ना ब्लॉग. सो तो एडीट करपा जाय आनी मेळटा तुमकां मागीर हांव सगळें कोत्ता आनी ओके.